देवाचें उतर ह्या नियाळ मालान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. पोर्तुगालाच्या फातिमा गांवांत सायबीण मांयन दिश्टी पडलेली त्या घडणेचेर एक नवें चलचित्र आयलां. ह्या चलचित्रांत हें चलचित्र पळयतना एके म्हणणेचेर म्हजें मन तोटाकलें. त्या चलचित्रांत एके घडयेक लुसिया आनी ताची आवय भासाभास करता आनी तांचे मदें भासाभास जाता तेन्ना लुसियाची आवय तिका म्हणटा, तुजे भितर अशें कितें आसा जाका लागून देवाची आवय तुका भेट करूंक आयली. आयच्या शुभ वर्तमानान एलिझाबेथ मारयेक आपले घरा आयल्या ती पळोवन अशीच संतोसता. पूण संतोसान हें म्हणचे आदीं ती मारयेचेर देवाचें बेसांव मागता. खरेंच मारयाक देवाची आवय जावचें भाग मेळ्ळें आनी ती भागी जाली. आमी देवाची आवय आपल्या घरा येवन आपल्या थंय रावन आपली सेवा करतात हें चिंतून संतोसली. आपले मावशे भयणी थंय रावन मारिया आमकां आपल्या जिविता उद्देशी एक खूब व्हड देख दिता. आमी आमच्या संवसाराचेर नदर मारून पळयल्यार आमकां हो संवसार कितलो सुवार्थी जाला तें दिसून येता. सगलो लोक फकत आपल्या आनी आपल्या घोराब्याचेंच चिंतता. दुसऱ्यांक कितें जाता, तीं कशीं कश्टवता वो सुखान जियेता तें आमकां पडून गेलेलें ना. ह्या सुवार्थी संवसारा आड आमकां मारिया आपले हे भेटे उद्देशी आपसुवार्थीपणान जिवंक उलो मारता. आमच्या जिवितांत आमकां सदांच कसलीच ना कसली गरज आसतलीच, पूण दुसऱ्यांच्यो गरजो आपल्या पयल्यो घालून तांकां आदार केलो जाल्यार देव आमचेर जरूर आपले आशिर्वाद घालतलो. तर देवाच्या उतराचेर आयज नियाळ करता आसतना देवान आमकां मारये भाशेन जावं बोल दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं बापाचो आदार मागुया. मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळांत देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र रावात, खुशाल रावात.